देवाची वचून दुसरी बाबळ न्हू, तूं चिंताय तें जायना आनी त्या खातीर दुसऱ्या वद्दान देव तुका व्हरता. आनी इनास लॉयलाक दुसऱ्या वद्दान देवान व्हेलो कित्याक पासत? कित्याक देव जर आसलो इनास लॉयला जिवितांतल्यान कितें करचें आसा पळय तें आयज जेजूस संस्था ताची स्थापनार कोण? बागेन इनास लॉयला. बाबा आयज आमच्या जिवितांत घडये जायतीं स्वप्नां आमी सोपनेताले हांव, जायतीं स्वप्नां, पूण तीं स्वप्नांच उरलीं. जायते कोस्त आमच्या जिवितांत आयले, घडये जायते विसर आमी केलो, देवा कोस्त आमच्या जिवितांत कित्याक? आनी आयचो सांत इनास लॉयला तेंच देवाक विचारता, हांव झुजाच्या मोळार आसपाक जाय आसलो झुजूंक, आतां तुवें म्हाका ह्या काटीचेर कित्याक पावयला? झुजाच्या मोळार आसूंक जाय आसलो हांव, तुवें म्हाका कित्याक काटीर ह्या कोस्ट म्हज्या जिवितांत तुवें हाडल्याय? विचारता आनी मागता आनी ताच्या हातांत देवाचें उतर. Psalm 119 verse 105. स्तोत्र 119 105. तुजें उतर म्हज्या पावलांक उजवाड दोनया, उबालो दिवो म्हजे वाटेक. जेन्ना हें उतर, देवाचें उतर इनास लॉयलाच्या काळजा मनान पावलें, जर आयज हें सांत वखद आहा जाल्यार देवाच्या उतरांतल्यान म्हज्यान कित्याक सांत जावंक जायना? 1 Peter chapter 1 verse 15-16. Be holy for I am holy. जे भाशेन बाग्योंत देव म्हणटा आपण बाग्योंत, ते भाशेन तुमी पवित्र जायात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी ही पवित्रताय बाबळो त्या काटीचेर इनास लॉयलाच्या काळजांत ही भितर सरली पवित्रताय. रेवलेशन चॅप्टर 3 verse 20. प्रकाशाचें पुस्तक 3 ओळ. हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी हांव दारार मारता. जो कोण म्हाका दार उगडटा ताच्यान हांव भितर सरतलो. आनी इनास लॉयलाच्या ह्या काटीचेर आसतना सर्वेस्पर देव ताच्या काळजाच्या दारार मारता आनी तूं म्हाका तुज्या जिवितांत भितर सरोंक जाय. तूं आहा तयार? विल यू परमीट मी टू एंटर इंटू युअर लायफ, इंटू युअर बीइंग? आनी इनास लॉयला म्हणटा, दुनिया जायते पावटी हांव संवसाराचे वाटेन झुजाच्या मोळार चल्लो, संवसाराचे कडेन ना म्हणा मेवपाक आतां नाका म्हाका. जी म्हाका सत्य आहा ती सत्य हांव तुका दिता. जी म्हाका लिबर्टी आहा, फ्रिडम आहा ती हांव तुका दिता. जी म्हजी खोशी आहा ती खोशी तुका दिता. आनी ताका बाबडो इनास लॉयलाचें हें मागणें आहा, जी सत्या म्हजी आहा ती सत्या तुजी कर. आनी बाबडो इनास लॉयला अशें म्हणटालो, जें आमी कितें करता तें देवाच्या अनुग्रहा पासत करया. बाबडो आयज ही सर्वीस आमी कितें करता तें आमचें मागणें, आमचो सॅक्रिफीस, आमचो त्याग, आमचो कुरीस देवाचे मोहिमे खातीर जावं दी. तर ह्या वेळार जेसूक आमचे मदें येवकार दिवपाक तयार जावया. आनी आमी गायतले, हांव नमस्कार तुका करता. सोकलीं तिमी घालून जेसूक आमचे मदें येवकार दिवंक तयार जावया. नमस्कार तुका करता. Namaskar.
नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. ह्या बोपवी संस्कार आसलो जेसू ह्या वेळार आमकां सांगात दिता. माथेंचें वर्तमान 28-20 ओळ. Gospel of Matthew chapter 28 verse 20. संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आहा. भियेनाकात. तुमच्या जिविताची वाटेर हांव तुमचो सांगाती. वाक्को जुलयाचो म्हयनो आयज आमी सोंपयता. ह्या म्हयन्यांत जेसू आमच्या सांगाता वाट चल्ला. म्हज्या सुखांत, म्हज्या दुखांत, म्हज्या एकसरपणांत हो जिवो जेसू म्हजी गोठाय, म्हजी पेखोवणी, म्हजी भलायकी. ह्या चिकालीची पवित्र सभेक जेसू ह्या वेळार ह्याकी पवित्र सभा तुज्या पांया कोणे हाडटा. हांगासर जमिनी भाव बिडा हांत ती नांत तांचे वतीन आनेक पावट आमी गावया. नमस्कार तुका करता. ही आमची वाकाडणी बसोवन जेसूक चालू दवरया. आनेक पावट गावया. नमस्कार तुका करता. Sogli gawiya. नमस्कार तुका करता. दुनिया तूं आमचो दोनी, तूं आमचो सोमी, तूं आमचो सोडवणदार, तूं आमचो पेकोयनार, तूं आमची पेकोवणी, तूं आमची भलायकी. तूं म्हजी आनी पवित्र सभेच्या दर एका गोरब्याची सुटका. काल तेका मान बागोवन जेजूक नमस्कार करुया आनी सवकास आमच्या बांकाचेर बसुया. बसुया. जेजूच्या पांया कोणी मी आसां. जुलयाचे 29 हांव परब समरमली मार्ता आनी मारिया. मारिया जेच्या पांया कोणी बसली आनी मार्ता घराच्या राटींनी हारपीट जाली. आमचो वावर सोंपोवन ह्या सांजेच्या वेळार ही चिकालीची पवित्र सभेची भावा भयणां आमी जेच्या पांया कोणी बसोंक आयल्या. जेसूच्या पांया कडेन येवया. आतां आमचें काळीज मौन पयस दवरचें न्हय.
जेजू म्हाका आयज म्हज्या कुटुंबाक संदेश दिता तो आयकूंक वावरुया. Psalm 95 verse 8. स्तोत्र 9 आनी 5 8वी ओळ. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळसां दारून करनाकात. Listen to his voice, harden not your hearts. Jesus, we are here to listen to you, to your voice. Take away our anxiety. Take away our worries and tensions. तुनी आयज म्हजें मन शांत कर. ह्या म्हयन्यांत जायती उत्साबोळाय हांवें अणभवली. म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या समुदायांत, म्हज्या वावराचे सुवातेर, म्हज्या खासगी जिवितांत, इवन माय पर्सनल लायफ. फुडें जायती फावटी दुनिया तुका आयकूंक, च्या पांयशी येवंक ह्या म्हयन्यांत हांव चुकलां. मिसाचे भेटींत वांटो घेवंक, घरांत तेस मागणें करूंक, खासगी मागण्यांत तुज्या सांगातार रावूंक. फुडें जायतो वेळ ह्या म्हयन्यांत हांवें सोशल मिडियाचेर सारलो. WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram. ह्या संवसार यंत्रां ती आयलींत म्हज्या जिवितांत जायतो वेळ हांवें सारलो. फुडें तुका वेळ दिवंक हांव चुकलो दुनिया. पूण ही सांज हांव मानून घेता, ह्या आख्ख्या म्हयन्यांत म्हज्या जिवितांत घडलेल्यो चुकी, म्हजी असोगताय, फुडें गोराब्यांत बरें उतर दिवंक हांव चुकलां. म्हज्या समुदायांत हांव कोणाक आदार दिवंक विसरलां. फुडें इल्लीशी कुन्नाटकाय भितर सरली, जेलसी. मानून घेवया, ह्यो आमच्यो सगल्यो असोगतायो. कोणें चिंतचें न्हय बाबंडो, आमी भाग्यवंत. आनी कोणें चिंतचें न्हय म्हाका आनीक म्हज्या भाग्यवंतपणाक आनीक वाडोवंक सुवात ना. आयज आमी मानून घेवया, फुडें जायती ही वागणूक म्हज्या जिवितांत आयली. म्हजो असलो आनी कोण पवित्र ना. म्हजो गोराबो असलो आनी कोण दुसरो गोराबो ना पवित्रतायेन वाडटलो. इल्लीशी स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणटात ताका, ओत्मीक गर्व. फुडें इल्लेशें भितर सरलें. जेजू आयज हे सांजेच्या वेळार ह्या आख्ख्या म्हयन्यांत ज्यो असोगतायो म्हज्या आत्मिकी जिवितांत, म्हज्या पोरजेच्या जिवितांत, ह्या चिकालेचे पवित्र सभेच्या आदरे कुटुंबांत घडल्या, आमी चुकल्या दुनिया. आमची काकूत कर. व्हडपण, गर्व, मिजास, संवसार सम्मान आमी सोदलो. तुजी मोहिमा जायते फावटी आमी सोदूंक ना दुनिया. आमी चुकल्या दुनिया. आमची काकूत कर. Jesus, Son of David, have mercy on me. जेजू दाविदाच्या पुता, ह्या म्हज्या पातक्याची काकूत कर. पण तुजी असोगताय तूं मानून घेताय तेन्ना तुजी पावलां भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यार पडटा. आयचो सांत इनास लॉयल झुजाच्या मुळार जोखमी तो जालो आनी काटीर पडलो. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत जायतीं सपनां आसलीं गडे. आयज ह्या म्हयन्यांत जायतें काम आसलें करपाचें, तें जावंक ना. गडे निराशी हांव आसा.
I have given in to despair, frustration, disappointments. हे सगळे जेच्या पांयां कडेन हाडया. घडये ह्या म्हयन्यांत जायतो ह्या संवसाराच्या राटावडींनी आमी गूल जाल्या मारता भाशेन जायते घडये आमी बरें केलां. घडये मान मेळोंक ना देखून बरें करचें सोडलें आमी. ही आमच्या सोक्ताय वळखून घेवया. आमी कितें करता, कोणाक दाखोवपाक करता आमी? जेजू विचारतायस. म्हज्या पुता, म्हजे तुवे, ह्या आख्खे म्हयन्यांत तुवें बरें केलां तें कोणा पासत? तुज्या नांवां खातीर ओ बापाचे मोहिमे खातीर. ही सांस दोनी आमकां ह्या चिकालेचे पवित्र सभेच्या दर एका घोराब्याक, दर एका कुटुंबाक, आमच्या पवित्र सभेंत जी बेसांवां तुवें ह्या म्हयन्यांत ओतल्याय, आमच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, काजारे जिवितांत, आमच्या वावर धंद्यांत तुका आर्गां, तुका मोहिमा. सोकलीं उबी रावन ह्या वेळार थँक्यू लॉर्ड हें आमी गायन गायतले हांव. थँक्यू लॉर्ड इंग्लीश भाशेन हा गायन काळिस्मोन वाकणणेच्या मनांत हें आमी गीत गायतले हांव. थँक्यू लॉर्ड. I want to say, Lord, thank you, Lord. जे सुवाते तूं आसाय हे आमच्या तरणाट्यांनी गायलां. I just want to say thank you, Lord. तुझ्या जिविताची परिस्थितींनी आगोड परिस्थितीच्या जिवितान आयल्या. तुका त्रास कोस पडटा. तुज्या जिवितान जायते कोस्ट हा. देवाक वाखाणूक आनी वाखाणणी करूंक घडये आगोडाय हा तुका. जे सुवातेर तूं आसाय ते सुवातेर तावन ज्या काळजा मनांत जें गायलां तें म्हण आतां. तुवें म्हज्या कोश्टां खातीर, म्हजे पिडे खातीर, म्हज्या अडचणी खातीर, म्हजे लायक कांयच ना म्हणूंक तुका दुनिया. थँक्यू लॉर्ड. भगिनीनास लोयला जेन्ना तो जोखमी जालो, ताणें चिंतलें सगलें फिस्कोटलें, सगलें सोंपलें, जिवीत तुटलें. पूण ना बाबडो, त्या जोखमी जाल्ल्या भगिनीनास लोयलाक Romans chapter 8 verse 28 जे आमी गेल्या आयतारा दुसरें वाचप आयकलां. एवरीथींग वर्क्स फॉर आवर गूड. सगळें जें आमच्या जिवितान घडटा तें बऱ्याक घडटा. त्या वेळार कडेन नासलोयला हो देवाचो हात पळोवंक चुकलो. पूण ह्या काटेचेर पडलो तेन्ना ह्या बोबोळी संस्कार आसल्या जेसूक लागीं सरलो. And he also said it, I just want to thank you, Lord. तुका आर्गां दुनिया, तुका दिनवासनी, तुका मोहिमा. ह्या वेळार दुनिया ही म्हजी पोरसां तुका वाखाणटा. सगल्यांच्या एकाच ताळ्यान आनीक पावट आमी गायतले हांव. थँक्यू लॉर्ड. बसात. जेसूक पयत राव वेळार जें काडीस मौन जेजूचें दवर.
आमी तयार जाता वता देवाच्या आत्म्याक घेवपाक होली स्पिरीट. Ephesians chapter 5 verse 18. Bagin Paul Epheskanang bron 5:18 ओळ. पवित्र आत्म्यान बोलली जायात. Acts of the Apostles chapter 1 verse 8. दोन इतिहास 1:8 ओळ. स्वर्गा बिली पोतवी the power from above. पवित्र आत्मा तो. ती बाय सरो नाकात. ही स्वर्गा बिली पोतवी तुमकां मेळ्ळ्या बगोर. Romans chapter 8 verse 26. हो पवित्र आत्मा आमच्या असोकता इशाराक येता. Two Corinthians chapter 12 verse 10. दुसरो कोरिंथ्यांबर चीट 12:22 ओळ. जेन्ना वस्कोत तेन्ना हांव शोक्तिवंत. जेजू ह्यो सोकताय आमची तुज्या काळजाक आमी घालता. तुज्या आत्म्याची शक्ती आमचेर देव ह्या वेळार. आमचे यादनिकी जिवीत धार्मीक जिवीत तुज्या आत्म्यान भरलेलें कर. ह्या चिकालेचे एक एक पवित्र सभेचो वांगडी हांगा आहात नात एक एक गोराबो तुज्या आत्म्यान भरलेलो कर. एक एक तरणाट एक एक बाल ह्या पवित्र सभेंत वेगवेगळ्यो संस्था आहात. ह्या चिकालेचे पवित्र सभेन संस्थेन आहात. ताका एक काडीस एक मौन दी तुज्या आत्म्याचो उजवाड तांचेर पागय. सगळीं बी रावून होली स्पिरीट हें गायन आमी गायतले हांव. होली स्पिरीट काम. पवित्र आत्मे ये. बसया बसात. बाबून गेल्या आयतारा पयलें वाचप राजाच्या पुस्तका वयलें आसलें. आनी सोलोमोन राजा सोदरी चोडल्या उपरांत देव ताका विसून काड म्हणटा, माग म्हणटा आनी तुका दिता हांव. गॉस्पेल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मातवेंशे वर्तमान 7:7 ओळ. मागात आनी तुमी घेतल्यात. आनी सोलोमोन राजा जानबाय मागता. आनी जानबाय कित्याक? म्हजे लागीं जावचें ना दुनिया.
म्हजें जिवीत चलोवंक आनी तुज्या हातान तुवें म्हज्या हातान घातलेले पोरचेक चलोवंक जाण बाय म्हाका ती विजडम. बाबा सकाळीं उठ्ठा तेन्ना आमच्या जिवितांत सकाळची भेटवणी केल्या उपरांत एक धाकटें मागणें करात जें म्हाका आमकां सिमिनारींत शिकयल्लें ह्या याज्ञिकान ओत्मीक गुरू तो. Come, Holy Spirit, enlighten me, guide me, be with me. हे पवित्र आत्म्या म्हजें मन उजवाडाय, म्हाका गोटाय दी, म्हज्या सांगात राव. जेच्या फुड्यान तूं हाय आयज जेजे कडेन तेंच माग. दुनिया तुजो आत्मा म्हाका दी. तुज्या आत्म्याच्या उजवाडान म्हजो घोरापो चलय. तुज्या आत्म्याच्या उजवाडांत जिविताचे निर्णय घेवंक म्हाका उजवाड दी. थंय जावन जेजू कडेन उलय आनी ताचे कडेन माग. दुनिया तुजो आत्मा म्हाका दी. आनी सोलोमोन राजाक जेन्ना जानबाय मेवली, सोलोमोन राजा खुशाल जालो. आयज खुशाल जावया. देव आमकां आपल्या आत्म्यान भरता. खुशाल जावया आनी एक म्हयनो आमच्या जिवितांत सोरता. खुशाल जावया ह्या म्हयन्यांत हांवें भलायकी अणभवल्या. म्हजी जायतीं कामां ह्या म्हयन्यांत देवान केल्या. जायत्यो येवजण्यो देवाच्यो हांवें फुडें व्हेल्यो. पूण ह्या म्हयन्यांत जायते त्रास पडले तुका. पूण देवाचो हात ह्या म्हयन्यांत तुज्या कुटुंबाचेर आसलो. आर्गां दिवया. 2 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18. दुसरो तेसनिकांक बरी शीट 5वी 16वी 17वी 18वी ओळ. Give thanks to God in all circumstances of your life. जिविताच्या वेगवेगळ्या परिस्थितींत देवाक आर्गां दियात. आर्गां दिया वेळार ज्या जिविताची वेगवेगळी परिस्थिती, गरीबसाण, दूख, पिडा, कोस्ट, वेगवेगळे प्रश्न जिविताचे, हातूंतल्यान बाबडो गॉड इज मेकिंग अ वे इन युअर लायफ. देव तातूंतल्यान एक वाट तुका तयार करता. ती वाटेंतल्यान देव तुका व्हरता. कोश्टांची वाट ती, गोडी दुखाची वाट ती, जोड जिविताचो कुर्साची वाट ती. पूण तातूंतल्यान मोहिमेक देव आमकां पावयता. रोमन्स चॅप्टर 8 verse 18. बागेन पार रोमकारां बरोवन 8वी 18वी ओळ. The pain we endure and the glory that awaits for us, it cannot be compared. जे कोस आमी व्हरता आमच्या जिवितांत आनी जी मोहीम आमकां रावता, ती मोहिमेक सोर करूंक जायना. आनी आयज सांत इनास लॉयला ह्या कोश्टांतल्यान देवाची मोहीम ताणें पळयली आनी त्याच खातीर ताणें अशें म्हणलें, आत मायरेम ते ग्लोरियाम. हें सगळें म्हज्या जिविताचें देणें देवाची मोहिमे खातीर. I sing praises to your name.
सगळीं उबी रावून आमी गायतले वता तुज्या नांवाक वाखाणटा. आय सिंग प्रेसेस टू युअर नेम. वाखाणणीचे मनांत हें गीत आमी गायतले हांव दिनवासच्या मनांत. आय सिंग प्रेसेस टू युअर नेम. बसात. आय सिंग प्रेसेस टू युअर नेम. तुज्या नांवाक वाखाणटा. ह्या सुवातेर पवित्र सुवातेर तूं आहा. तुज्या मनांत आयज जायते उपकार आहा घेवन तूं आयलां. तुज्या गोराब्याचे प्रश्न, तुज्या भुरग्यां बाळाचे प्रश्न, तुज्या वावर धंद्याचे प्रश्न, वेगवेगळे प्रश्न घेवन आमी आयल्या. ह्या वेळार दुनियाच्या हातांत आमचें जिवीत घालया. घडये आमी जायते वस्तू आमच्या जिवितांत आयज पुंजायल्या. आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत त्यो नाका आहल्यो भितर सरपाक आमच्या जिवितांत, पूण आयल्यो त्यो. कित्याक हांवें ह्या वायट वस्तूंक दार उगडलें. पण जिवितांत बरें आनी वायट भितर सरता तुज्या जिवितांत जेन्ना तूं परवानगी दिताय भितर सरपाक. जे दारार बरें मारता आनी वायटूय मारता तुजेर तें आहा दल्लोलें. तूं कितें भितर काडटाय पळय तें. कुन्नाटकाय भितर केन्ना सोदता जेलसी. when we compare our lives. आमच्या जिवितांत आमी केन्ना सोड कोत्ता दुसऱ्याक आमच्या जिवितांत. म्हाका कांय ना न्हू, मोकडें दुसऱ्या कडेन आहा तेन्ना जेलसी भितर सोदता. निड्डूकाय. तुज्या भितर आहा तें बरेंपण तुवें पयलें जाल्यार दुसऱ्याच्या जिवितांतलें कुन्नाटकाय कित्याक भितर सोदतलें आसता तुज्या जिवितांत. पवित्र पुस्तकान आमकां मेवता झुजे नमुणो. देवान दाखयरीत गूण दिल्लो. स्वप्नां तो पारखितालो. यू कूड इंटरप्रेट ड्रिम्स. देवाचें बरेंपण ह्या झुजेच्या जिवितांत आसलें, पूण भावाच्या जिवितांत नोसाय भितर सरली. निड्डूकाय भितर सरली. आयज घडये तुज्या घोराब्यांत तुज्या जिवितांत निड्डूकाय आयज ती जेजूच्या पांय कडेन हाडया. Ephesians chapter 5 verse 4. तुमच्या जिबेंतल्यान बरें उलोवयात. जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमी वायट उलयलां, अपमान केला दुसऱ्याक, दुखयलां आमी. ह्या म्हयन्यान घडये जायते घडये अपमान केले हांवें दुसऱ्याक. घडये गाडी मारला हांवें, घडये वायट केलां, वायट हांवडेलां, घडये जिबेंतल्यान शिराप सोडल्या दुसऱ्यांक. वी हॅव कर्स्ड. आयज बाबळ हांगासर जेच्या पांया कडेन दवरया सगळे आमी.
जे जुलयाच्या म्हयन्यांत आख्खे आमच्या जिवितांत जें कितें वायट घडलें तें जेजूच्या पांया कडेन हाडया. आमकां नवें काडीस दी दोनया. हें फातराचें काडीस काड दोनया आनी म्हाका मांसाचें काडीस दी दोनया. कोणी ह्या संवसारांत इल्ली संवसाराची आशा, संवसाराचो मान व्हडपण भितर सरलें. आख्खो संवसार तुवें सोडलो, ह्या आत्मा इबाडलो, कसलो फायदो तुका? घोडी ह्या म्हयन्यान संवसाराचे वाटेन आमी धांवल्या. घोडी देवाक इल्लोसो वेळ दिवपाक आमी चुकल्या. घोडी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक, घरांत तेस करपाक मागणें करूंक, इल्ल्योश्यो घडयो मागण्यांत सारूंक आमी चुकल्या दोनया. आमची काकूट कर. चेंज माय हार्ट ओ लॉर्ड हें गायन गावन बोदोळ काडीस म्हजें जेजू म्हाका काडीस नवें दी. जें मेळें जाल्लें काडीस, जें पातकां रेवळोलें काडीस, जें वायट चिंतनारी मनांत दुसऱ्याचें वायट चिंतलेलें काडीस मन आमचें नवें कर. चेंज माय हार्ट ओ लॉर्ड. Change my heart, oh Lord, make it ever true, change my heart, oh God, may I be like you, change my heart, oh Lord, make it ever true, change my heart, oh Lord, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh Lord, make it ever true. Change my heart, oh Lord. May I be like you. देवाची मोहिमा आमी कितें करता तें सगळें देवाच्या अनुदा पासत करया. आमचेर कोस्ट पासून येता तेन्ना हे कोस्ट देवाचे मोहिमे खातीर आयल्या. तातूंतल्यान देवाचो हात पळोवया. बाबा जिवितांत कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें बेश्टें घडना. आनी नास लोयल्याच्या जिवितांत जें घडलें जोखमी जालो तो झुजाच्या मैदानार तें बेश्टें घडोवंक येवंक ना. देवाची येवजण तातूंत आसली. गोळी त्या झुजाच्या मैदानार तो झुजतलोच आसलो आनी संवसाराचो मान जोडटलो आसलो. पूण ताका देवान दुसरे वाटेन व्हेलो देवाची मोहिमे खातीर. आनी हेंच तो म्हणूंक पावलो देवाची मोहिमा सगलो गोत.
तुझ्याही जिवितांत ही देवाची मोहीम आसोत. कोश्टांचेरूच नोतो दवरून आनी प्रश्नांचेरूच दवरून रावूं नाकाय. ते पोस्ट आनी कोस्ट वाडटले, पूण तातूंतल्यान देवाचो हात हा. देव तातूंतल्यान एक वाट तयार करता तें पळय. आनी तुजी नदर कोश्टांचेर न्हय, देवाचे मोहिमेचेर उरतली. जेजू तुज्या नांवान पेकोवणी दी आमकां. जेच्या नांवान सुटका दी आमकां. जे तुज्या नांवान सदांकाल आमचें जिवीत बापाचे मोहिमे खातीर जियोंक आमकां शिकय जेजू. सगळीं उबी रावया. इन द नेम ऑफ जिजस हें गायन आमी गायतले हांव. जेच्या नांवान, जेच्या कुर्सांत, जेच्या रोगतान, जेचे पोदवेन, जेच्या बळान आमकां पेकोवणी सुटका मेळूंक हें गायन गावया. In the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, there is no can stand before us. In the name Of Jesus, Jesus, we have the victory. 예수च्या त्या नावान होई आमकां सोयत मेवता. हालेलुया. ये수च्या त्या नावान, ये수च्या त्या नावान प्याजार पडून येता. ये수च्या त्या नावान, ये수च्या त्या नावान होई आमकां सोयत मेवता. ये수च्या त्या नावान, ये수च्या त्या नावान प्याजार पडून येता. त्याच्याच नावान उबी रावल्यार कोणाच्या आमकां वायट करूंक जायना. ये수च्या त्या पवित्र नावान होय आमकां जोयत मेळटा. ये수च्या त्या नावान, ये수च्या त्या नावान होय आमकां जोयत मेळटा. हालेलुया. ये수च्या त्या नावान, ये수च्या त्या नावान प्याजार पडून येता. बसया, बसात. जेजूक पळयत राव. जाय ते आमी मागूंक आयला आयज. सोलोमन राजान जानबाय मागली. Isaiah chapter 11 verse 1. Isaiah chapter 11 verse 1. Isaiah प्रवचन पुस्तक 11 विसोर पयली वळ. जानबाय देवाचे आत्म्याचे देणे. Holy Spirit. जेजूक पळयतना माग, आशेवन माग, डिझायर एंड ट्रस्ट. तुजो आत्मो दी म्हाका धन्या. म्हज्या वावर दोंद्यांत तुज्या आत्म्याक धाड धन्या.
नुस्तें मारतले भाव आमचे हो सिजन तांचो तुजो आत्मो पाठय दुनिया आमच्या वावर दोंद्यान तुजो आत्मो दी दुनिया आमकां कोडे हांगासर आहात तुमचे पूत तुमचे धुवो वाडल्यात काजराचे जाल्यात कोडी जायते सोयरीक येतात आनी व्हडलो जिविताचो निर्णय तो बाबा इट्स अ लायफ डिसिजन कोडी जायते पडे आमी रुपाक बुलतांव कोडी क्रेस्कायेच्या बुलांत आमी पडटाव कोडी देवाच्या आत्म्या कोडे आमी उलोयना आनी विचारिना ह्या दुनिया तुजो आत्मा म्हाका दी म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वावर दोंद्यांत म्हज्या निर्णयांत म्हज्या प्रश्नांत तुजो आत्मा म्हाका दी थोडी घडयो जेसू कोणें उलय उबी रावया वेलकम होली स्पिरिट येवकार पवित्र आत्म्या ह्या जिकालेची पवित्र सभेक दुनिया तुज्या आत्म्यान बोर पयलो आत्मो म्हाका दी आमकां धार्मिकांक तुजो आत्मो दी दुनिया तुज्या आत्म्यान आमकां बोर वेलकम होली स्पिरिट Never trying for to comforter and counselor, take complete control. 영치 영치 못해 도시 속되는 강보 너도 앞에서 사사가 있어
나란히 부디다 Soples tutsoro Yukar povitratya Tukam chimone 지속되나 Sugni dhimi घालूया. मगळाचे येसू आमच्या जिविता समर्पण आम्ही करता आमच्या दोघांची आत्मिकी जिवीत फादर फ्रांसीस आणि मोचे जिवीत याची काळजी पवित्र सभेन धार्मिक भाव भयण आहात क्लास्टर कामल सिस्टर्स पालटी फादर्स क्रिस्टियन ब्रदर्स याची काळजी पवित्र सभेन चेतले ल्हान बाळ भुरगें हांवच्या कुसव्यान आहात तें ह्या भुरग्यांचें शिकोवप तोंडाचें जिवीत ताचो फुडार ह्याची काळजी पवित्र सभेचो एक एक कोराबो जेच्या पांया कोणें हाडटा ह्या वेळार ताचें कोस ताचें दूख कोणाच्या घरांत बेबदिकाय कोणाच्या घरांत रीण कोणाच्या घरांत शांती ना ह्याची काळजी पवित्र सभेच्या भाव भयणांचो वावर धंदो तिसराचो वावर कोचेरीचो वावर नुस्त्याचो वावर धंदो ह्याची काळजी पवित्र सभेन असलीं भाव भयणां भायर आहात आमचीं भाव भयणां तीं कोण घालपाक गिरोवपाक बोटी राहात जायते कोरबे आयज भुरग्यां देण्याक आशेतात भुरग्यांचो फुडार परचुरीत जावंक मागतात आमचे समुदायो आमची पिडा दूख कोस्ट ह्या गांवांत चिगालेची पवित्र सभेन जायते गोरब्यांनी आयज पिडा दूख कोस्ट आहात जेजूच्या पांया कोणें हाडटा हांव तूं जाण आसाय दोनी सोमी हे पवित्र सभेचो आमची वेहिकलां वाहनां तुज्या पांया कडेन हाडटा जेसू हे सभेत सावन परत घरा येतले हांव आमचे आत्मिकी जिवीत आमचें कुटुंब आमचो फुडार ह्यो पवित्र सभेच्यो गोरसो जे तुज्या पांया कडेन हाडटा आयज सरेंडर ऑल ह्या गायनांतल्यान आमचें समर्पण करुया दुनिया हें सरेंडर करता आसतना आमच्या चिकालचे पवित्र सभेंत जायती आपोवणी मागुया पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठवाशी जिविताक I surrender all. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will never Love and trust in His presence daily bring. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Numbers chapter 6 verse 24.
लोकांचे पुस्तक 16:24 ओळ, नंबर चॅप्टर 6 वर्स 24. सर्वेस्पो तुमचेर आशीर्वाद घालूं, सर्वेस्पो देव तुमकां प्रोत्साहन जावं आनी सर्वेस्पो आपल्या मुखामळाचो पोळ सोड तुमचेर पांको. जेचो आशिर्वादाक थंय जाता आसतना संस्काराक इतल्या वर्त्या हें गायन गावून जेचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. संस्काराक इतल्या वर्त्या. प्रार्थुया. देवाय गोजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां ज्या कोश्टा मरणाचो ग्रास करून दवरला, तो तुज्या मास रोगताच्या पवित्र गोटाची भोक्ती करूं आनी ह्या वरवीं ता मनस्थ सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो चेतन राजवट चलयता आयज सासनाच्या सासना. Gostani sotatuga, ustiakoti sotatuga, ushagona sotatuga, sole tore sotatuga, safatolo detana, Ostatle utkar sota. Tissa censor boso, Tunkas dunia tembe doida, Sokosani sotantuga, Uskia kontin sotantuga, Usha bona sotatuga.
बाबा सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांस दिवं. पवित्र आत्म्याक आमचे मदीं येवकार दिवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी जे क्रिस्ताचे रोगतान धुवन काडल्या म्हज्या बाबडी मागता. आमच्या मोगाळ बाबाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याची शांतीनी मोग तुमचे सभे आसूं. आयज पवित्र सभा बाबडीनो अग्निलास लयला हाचें संबरण करता. देवाची मोहिमे खातीर तो जियेलो आनी आयज सांत आमकां देवाचे मोहिमे खातीर जियोंक आपयता. आमचें जिवीत, आमचे गोराबे, आमचो वावर धंदो, आमी कितें करता तें सगळें देवाचे अनोदाक जावंक ह्या मिसाचे भेटेन बापाची कृपा पवित्र आत्मे बोड कोटाय आमकां मागुया. कोणी जायते बरे जिवितांत बरें मेवलें तेन्ना कोणी आमचो मान आमचें नांव आमी परगटलें. देवाचो उनोद आनी देवाक मान दिवंक देवाक महिमा दिवंक आमी चुकल्या. ह्या आनी सगळ्या पातकांची तूक धरून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणी आमी आतां मागुया. सोमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमया काकूत कोर. सोर्द वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. ह्या मिसांनी मागता आयज वाडदीस म्हणटा जॉन डिक्रूज आनी जुलिया रॉड्रिगीस. देवाचो आशिर्वाद तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर मागया. ह्या चिकालीचे पवित्र सभेन जियेतलीं ल्हान चुकलीं बाळां भुरगीं तरणाटीं पिडेस भाव भयणां जे कडेन भुरग्यां बाळना जे कडेन बेबदिकाय ज्या घरांत रीण आहा काजळच्यान प्रश्न सभाव थंय येस ना नवें घर बांदतात. गेल्या सकाळ जाल्यार सकाळ सावच्यान ह्या गांवचो एक भाव भयणांचो गोश्टी वावर धंदो दिसोड्याचो वावर वो कोचेरीचो वावर आमचे भाव नुस्त्याचो भाव धंदो सुरू करचो आहात. तांचें जिवीत हें वरोस तांचें तांकां पळोवन जावंक मागया. ज्या कोणाक सिर्वीस ना तांकां सिर्वीस पावस जावंक मागया. ह्या चिकालीचे पवित्र सभेन जाय ती आपोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोटपाची विताक आपोणी मेळोवंक मागुया. आमची बावळां भायर आहात तांचो आमी केरी तुकडास करया. ह्या वेळार भायर घालपाक येवपाक बोटीर आहात. ज्या सुवातेर आहात आमची भुरगीं शिकतात तरणाटीं भायर आहात वावरा खातीर शिकपा खातीर तांचे खातीर मागया. प्रवास करतल्या भाव भयणां खातीर मागात. जिव्यांक बरी भलायकी आनी मरूंक गेल्ल्यांक सोयीचें सूख फावोसाक मागुया. ह्या गांवांत जाय ती आपोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोटपाची विताक आपोणी फावोसाक मागुया. तुजी गरज देवाच्या हातान घाल आनी कितें जाय त्या वेळार बाबार्थान माग. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा ज्या नांवांची व्हड महिमा विस्तारूंक तेन भाग्यो दिनासाक ज्या पवित्र सभेंत उबचयलोय ताच्या आदारान आनी देखीन आनी ह्या संवसारांत झुजूंक आनी सर्गीच्या राज्यांत ताचे बरोबर मुकुट सोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या समयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोकरा देवचे सभेन पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. जेरेमियस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोकीम जोसियाचो पूत जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक जेरेमियसाक सर्वेस्पराचें हें उतर पावलें. सर्वेस्पर अशें सांगता, सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत बोजूंक येता त्या जुदाच्या शारांतल्या सगल्या लोकांक हांवें तुका फर्मायल्यात तीं उतरां तुवें कळीत करूंक जाय. एक पूण उतर चुकोय नाका. घोडये तीं आयकतलीं आनी जण एकलो आपली खोटी चाल सोडून दितलो. अशें घडत जाल्यार तांच्या कुटुंबाक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलोलें तें नोश्ट धाडचो ना. तूं तांकां सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, तुमकां हांवें दिल्या ते समर्थी प्रमाणे तुमी चलना जाशात जाल्यार
आनी तुमचेशी परतून परतून धाडटा त्या म्हज्या सेवकां प्रवादांच्या उतरांक तुमी कान दिना जाशात जाल्यार शिलोक हांवें केलां तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी प्रितुमे वेल्या सगळ्या राष्ट्रांक हें शार शिराप जातलें. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियास हीं उतरां उलयतना याज्ञिकांनी प्रवाद्यांनी आनी सगळे पोरजेन तीं आयकलीं. सगळे पोरजेक सर्वेस्परान सांगूंक लायलोलें तें सांगून जातोच याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हळें, तूं मरूंकूच जाय. हें देव मंदीर शिलो भाशेन जातलें आनी हें शार एकलो मनीस पर्यान उरो नासतना पाड जातलें अशें तुवें सर्वेस्पराच्या नांवान कित्याक बाकीट केलाय? आनी सगळे पोरजेन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियासाक वेडो घालो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. परतून म्हणुया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. कारण नासतना म्हजो द्वेस दत्तात ते जाल्यात म्हज्या माथ्यावेल्या केंसां परस चड. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात तांकां आडावंक म्हजी बाबड्याची सोकोत पावना. तुमचें हांवें काडून व्हरूंक ना तें कशें? बाबानो, तुमकां परत दिवचें. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केबळां सोंसतां. तुजेच पासत लॉज भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भावा भयणी मदें पोरको. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केणटात तांच्यो केडण्यो म्हजेर पडटात. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता. सर्वेस्परा, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. देवाचो शब्द सासणांक तोखता. त्याच शब्दाची बरी खबर तुमकां परगटल्या. सर्विस्पो तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. जिजो आपल्या काशा देसगांवांत वचून ताणें देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक वचा जावन म्हणटालो, इजानबाय आनी विस्मितां करची पदवी हाका खंयची? हो तोवियाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमोन, जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमचे मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगलें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं ताचें मन घुस्पतालें. पूण जेसून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या काशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेसू थंय चडशीं विस्मितां
केली नात. सोमयाचें शुभ वर्तमान. भावंडो, आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमियास प्रवाद्याक विरोध मेवता, ऑपोजिशन मेवता. जेरेमियास प्रवाचें पुस्तक पयलो 5वी ओळ, जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 5. जेन्ना सर्वेस्पूर देवान जेरेमियासाक आपयलो, ताका अशें आमंत्रण केलें, तुका आवयच्या कुसव्यान आसतना हांवें तुका वळखलो, राष्ट्रां खातीर प्रवादी जावंक तुका हांवें पिचला, संस्कारला. आनी जेरेमियास प्रवादी फाटीं फुडें सरता, एक नीप तो दिता, हांव उलोवंक नकलो, म्हजे लागीं जावचें ना तें. आनी सर्वेस्पूर देव तातूंतल्यानूच ताका म्हणटा, हांव तुज्या सांगात आहा, भियेनाकाय. उमटून मोडून उडोवंक जें तूं सांगतलोय ती उतरां तुजी न्हय, म्हजीं तीं. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमियास प्रवादी देवाच्या नांवान उबो रावता, बाकीत करता देव मंदिराचेर आनी शाराचेर. ही प्रोफेसायज एगेन्स्ट टेम्पल. आनी हांगासर जेन्ना जेरेमियास प्रवादी बाकीत करता, ताचेर लोक विरोध जाता. रिजेक्शन. ही वॉज रिजेक्टेड. देवाच्या नांवान उबो रावता तेन्ना बाबंडो जायतें तुवें सोसूंक जाय. आनी तेन्नाच बाबंडो देव तुका मोहिमेन भरता. जेरेमियास प्रवादी सर्वेस्पूर देवाचो संदेश सोडूंक दिवंक ना, आपल्याक विरोध मेवता म्हूण देवाचें काम करीत गेलो. Acts of the Apostles chapter 10 verse 38. दोनदा इतिहास 10:30 वोळ. तागेन पेद्रू जेजू विशीं म्हणटा, तो बरें करीत गेलो, जेजूकूय ऑपोजिशन मेवलें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूक ऑपोजिशन मेवता, रिजेक्शन. देवाचो पूत सोडवणदार ते वळखून घेवपाक विसरतात तीं. हो कोण? आमी वळखता हांव ताका. इज अ सन ऑफ कार्पेंटर. तोव्याचो पूत तो. पूण जेजू बाबंडो बाबाची बरी खबर परगोटीत केलो. आयज घडये जायते आमकां विरोध मेवता. घडये तूं बरें करताय तेन्ना बरेंपण नाकारता तुजें, आनी तुवें बरेंपण करचें घडये सोडून दिलां आयज. पूण आयज दोनूय वाचपां, पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें, आनी जेजू आमकां सांगता बरें करचें सोडून दिनाकाय, बरें करीत राव. आनी आज सांत इनास लॉयला बरें करता तेन्ना कोणाच्या पासत आमी करचें? देवाच्या अनुग्रहा पासत. तेंच करूंक ह्या मिसाचे भेटेन आमकां कृपा व्हड मागुया. पेटवणे गीत घेऊया. C18 पेज नंबर 36. C18. Serves pros ram kadil basta da perda betu me dama shadan tsne bak soy. Sanda kasi putagon das de bagsoy. Service para ang mo siya patkan to tumakan ito.
म्हजे भावंडू आमचें बलिदान सत्वदा देवाक मानत असलें सा म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक मेमेक आमचें एके पवित्र सुवेशा देवाक सर्वेस्पर मागून घेवंक. सर्वेस्परा देवा परिणासाच्या समरोम करतना आमी भेटयता ती दानां तुका मानो आनी जे पवित्र गोठ तुवें सगल्या पवित्रपणाची जोड सावंक स्थापल्याय ते आमकां अदीक पवित्र करूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमची खालसा उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पिदारा आनी सासनांच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काळी सोरताय आमकां दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. परिणास लॉयलाच्या भोगताच्या मनाक जी परब पवित्र सभेक तूं परब समरमूंक फावो करताय संतोश दिताय. अशें ताचे बागयोन जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान भरताय. ताची शिकवणीन तूं तिका तिचें गिन्यान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्यांनी वरवीं तूं तिका सांबाळताय. देखून सर दिता आनी सदां भोगतां सांगाती जी मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावे ताता सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा बरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या मेर क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो परादीन सालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस केयात आनी गायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पडीं जेवणातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस केयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें रोगोत पातकाचें बॉक्साचें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा अर्थ सगूट सोम्या आमी येवन खाता आनी एका शितले पियेता. तितले पावटी तूं परत येसो तुजें मरण पुरगटा. देखून सर्वेस्परा सुविजेच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उडो आनी सोडूंचे काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमकां दिन वाजता. आनी क्रिस्ताचे कडेन रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिका मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तावलीचे पवित्र सुरेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा ते सिमियांव आदारी गोवणी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या बोरबाशान उतरून गेल्यान ते आमच्या सगल्या भाव भयणीचो उगडास कर. ज्या कुटुंबांतलीं सोयरीं शेजाऱ्यांक घरचीं समुदायांतलीं ह्या गांवांत वारून गेले यात्नीक तुमची पुर्वसां पुर्गुतेन असले ओतमे कोणसाचे पासून मागतलो. देवाची काकुतीक रावतले ओतमे देवाची काकूत तांकां मेळूंक मागुया. जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक तांकां फावो कर
आम्हा समेस्तांची ह्या पवित्र मिसळ भेटीन वांटो घेतलेल्यांची आयज आपलो वाडदीस तुगलांचे वार्षिक रोस पाळटात ह्याची कालेशी पवित्र सभेंची येतल्या ल्हान सुपल्या बाळांची भुरग्यांची तरणाट्यांची पिडेस्तांची शापाय शामायची वावरा खातीर परदेसान घालपाक युरोपाक बोटीर आहात गोंया भायर आहात ज्या कडेन भुरगे बाळांचे कडेन बेबदीकाय आहा ज्या घरांत रीण आहा काजून प्रश्न आसा वावरून येस ना नवें घर बांदतात गेल्या सकाळ जाल्यार सकाळ सावन बापा ह्या गांवची एक गोरबेचेर एक समुदायाचेर आशिर्वाद घाल ह्या गांवांत जायती आपोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठवा शिवताक आपोणी आमकां फावो कर ह्या गांवचो कोश्टी वाव दोन सपोर्ट कर नुस्त्याचो वाव दोन चलयतल्यांचेर ह्या गांवचेर आशिर्वाद मागता प्रवास करतल्यांक पिडेस्तांक पेकोणीचो हात लाय आमी दया करून मागता अशें बागेंत आंकवार म्हणजे देवाची मागीर सांगाती बागेन सेती सोपोती बागेन धर्मता आनी सोर कडेन कमावल्यान त्या सगल्या सांतां भोगतां बरोबर बागेन सेवास पाद्र पियो मागीर बागेन मिगेल गाब्रिएल राफायल बाळकाजीन तेरेस मा तेरेसा बागेन हातून बागेन फोंडसा बागेन फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी बागेन लिस्तियो म्हजो आस्कारी बागेन जॉन मारे बियानी आनी आज समरण कोतल्या इनासाच्या बागेन लॉयला इनास बागेन इनास लॉयला बरोबर सासना जिवितांत आमकां वांटो दी आनी थंय सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गांवकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी थंय सांगाता ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बाबा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक बागून पावले एफेसकारांक बरोवन 3-20 ओळ एफिशियन चॅप्टर 3:20 आमी कितें करता तें देवाच्या अनोदा पासत करूं जेणे शिकल्या मागण्यांतल्यान आमकां बापाची कृपा मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं तुजें रायस येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपटो रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कोल्यां बक्षता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताणें प्रदिनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोड वायटांतली आमकां निवार दोगरे जिवितांत सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवाचे क्रिस्ताच्या येण्याक बरबाशेन ओतरेकतल्यांक आमकां चितारकाक वतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय क्रिस्ता धरून म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाटदीस घाल आनी जे कशें तुका शांती आनी तुस्तिकाय कोटांत सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक तुमची शांत सांगाल तुमचे सोबे आसूं शांती एकामेकाक आसतना वांटुया देवाची शिले संवसाराची आमच्या समय क्रिसमस आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं समय क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बाबाचे कशेंपण आत्म्या सहकारांच्या मोद नवे संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हेचे पवित्र करता सगल्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवासाच्या आज्ञा बाळ म्हाका आदार दी आनी सोशिलो वेगळो सुरो केन्नाच निर्मू नाका तूं कितें करताय तें देवाची मोहिमे खातीर कर तुका मान तुका व्हडपण संवसाराचें व्हडपण सोदिनाकाय वस्तो जिवाचेचो ह्या वेळार किरकोळ उसकोत काळजान येवन आमचें जिवीत देवाची मोहिमे खातीर जिवंक बोड कोटाय बावडतें जेजूक आमी शेवता तें सगळी सुवाकी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
거룩 수케 송니 서제우도 우자 divya 볼빛 연락 소노 원우미제 우자 divya 볼빛 연락 소노 원우미제 तुझे 보고 만나지기 나머 예수 아니 보리 तुझे 보고 만나지기 나머 예수 아니 보리 이다 예수 원나가사 Bella Monti, Bella Vine, Patololo, Lucagado, Vigololo, Purisango, Patololo, Lucagado, Vigololo, Purisango. तुझे 보고 만나지기 나머 예수 아니 보리 तुझे 보고 만나지기 나머 예수 아니 보리 Ubirawiya, प्रार्थूया. सर्वेस्परा भगिनीनासा खातीर आर्गां दिवन आमकां मेळिल्लें दिनवासीचें बलिदान तुज्या वैभवाक सास्वत वाखाणणी दिवंक आमकां पावय म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बाबाक पुताक पवित्र आत्म्याक आर्गां आमी दिता. सैम्याचे विनोदीन आमच्या आस्काराच्या भाग्यवान प्रांतशाले मजतीन आयज ही जमात करूंक आमकां बोड मेळ्ळें. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना कितें हांव दिनवासता ह्या तरणाट्यां खातीर वाजोंतरां वाजोवन वाखाणूंक आदार करतल्यांक ह्या ज्या तरणाट्यांक देव बरें करूं म्हणटा. बाबंडो आमी सुरू केल्लें ह्या आख्ख्या म्हयन्यान जुलयाचे फर्स्ट फ्रायडे एवरी फ्रायडे आमी येतले हांव देवाचे वनोदा पासत देवाची मोहिमे खातीर आमच्या गोरजां पासत मागूंक एकामेका पासत मागुया आनी देवाचो आशिर्वाद ह्या वेळार आमी आतां घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोड विदात्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वावर धंद्याचेर भायर हात पदेस्थानां तांचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आनी तुमच्या समेस्तांचेर आमच्या पवित्र सभेचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात आमचें जिवीत देवाच्या अनोदा पासत जियोंक आमी कितें करता देवाची मोहिमे खातीर करूंक त्या शांतीन मोगान धाडटा. शेवटा गीत गावया. F21 पेज नंबर 95. F21. उतराच्या उस्वारा संसारात आमी वचूंक जाय. जिविताच्या कोण्या बसना संसारात आमी वचूंक जाय. एका मनान आनी बाबार्थान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता